ॲप एग्रीगेटर सपली टाइम फ्रेम सपलो न्ही ना ते काबार मरे ॲप एग्रीगेटरचा विषय आता तुम्ही आता सीएमा कडेन मिटींग बी घेवपाची आसली न्ही म्हाका आम्ही 2 मिटिंगी घेतल्यो अजूनही तेंका आपोवना सो ते हें केलां ॲप एग्रीगेटर सीएम म्हणालो हें आपणें करूंक लागना ते मंत्र्यान केलां म्हणालो सो आय वील स्टडी दॅट अँड वॉट एवर नीड्स टू बी डन ऑन दॅट वी वील डू इट पॉझिटिव्हली आफ्टर ब्रिंगींग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड सो अजून तेंकां बोर्डार हाडूंक ना सो ते कांयच जावचें ना फुडें वयचो ना तो विशय फुडें वयचो असेंब्ली जावची ना असेंब्ली ना हो विशय फुडें वयचो ना जे कॅब एग्रीगेटराचो गायडलायन्स नोटिफाय केली तो आनीक विशय फुडें वयचो ना टील एवरीथींग वी सीट टुगेदर वीथ द स्टेक होल्डर्स अँड डिसायड वॉट इज द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कित्याक आयज प्रॉब्लम कित्याक वॉट इज द प्रॉब्लम वी नो द प्रॉब्लम वी आर इन द इंडस्ट्री जेन्ना ट्युरिस्ट गाडयेन बसलो ताका कळपाक जाय पयशे कितके पळय ते विशय कित्याक पयशाचो आहा एपाचो विशय ना गाडयो सगळ्याक आहा ओवर चार्जिंग इज द इशू कस्टमर थिंक्स दे आर बींग ओवर चार्ज सो द मिनिट दे सीट दे शूड नो वॉट इज द प्राइस ते दामले एक टक 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 वॉट इज द प्राइस बिटवीन पेंजीम टू मांद्रे टायप केले येयला रेट तशें सांगूंक जाय ते ट्रान्सपेरन्सी इट हॅज टू बी डिजिटल पण ते काय ॲपच नाका म्हणटा ते वॉट यू आर मिसगायडिंग विथ द ॲप म्हणजे कितें सपोजींग दीस इज अ हॉटेल ॲप जो तर चालू केलो जाल्यार खंयचीय गाडी हाडूंक जाता ओला उबर आनी कोण करतो तर द वे ही आस्ट मिनिस्टर आस्ट फॉर सम एग्रीगेटर्स ऑल इंडिया एग्रीगेटर्स पयलोय ताणें घोल केलो तो कितें घोल केलो मिटर घालून हायकोर्टाचेर घातलें मागीर कितें केलें मिटर घालून कितें केलें सांग मरे कितें केलें तें तुमी आतां सगळे जाण मिडिया मरे व्हेरी व्हेरी ॲप असल्यार मिटर नाका म्हणटा ॲप जर तुम्ही घेतलं ॲपान तुम्ही जॉईन झाले जाल्यार मिटर नाका आतां मिटर कितें करूया कोणाच्या गोमट्यान घालया ते आतां दिल्या ते मिटर कोणाच्या गोमट्यान घालया तुम्ही सांगपाक जाय कितें ना ना ते तुमी सांगा मरे प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया इज व्हेरी पॉवरफुल इन दीस नेशन गोवा बींग अ स्मॉल स्टेट यू हॅव फोर्स्ड our taxi owner to put meter in the car. Now where will take the meter and go? Who are you? ट्रान्सपोर्ट तुम्ही सारा मरे ट्रान्सपोर्ट तुम्ही सगळ्याकूच भियाता आतां ट्रान्सपोर्ट तुम्ही काम अशें पळोवन काम करता कितें जोकून काम करता जाल्यार इसारा मरे तुमी 11,000 मिटर घेतला मरे सगळ्यांनी कितें ते फ्री मेवले कितें रोडार पडलेले मिटर एवरी टायम मिटर हे करपाक एनहान्स करपाक 5,000 रुपीज कोणाक वयता ते पयशे इसारा मरे तुम्ही अरे तुम्ही इसारा मरे अरे बारीक लोकांचो जनतेचो गरीब लोकांचो पयसो ना ना गरीब लोकांचो तुम्ही इसारूंक जाय आमी इसारप ना आमी ना तुम्ही इसारा आमी असेंब्लीन इसारतले वी वील आस्क इन द असेंब्ली बट वॉट आय एम टेलिंग यू इज व्हेरी सिंपल जो आता म्हणटा पयलीं म्हणालो मिटर घातले जाल्यार प्रॉब्लम हो सॉल्व जालो प्रॉब्लम आयज पासून सॉल्व जायना आतां म्हणटा कोण कॅब एग्रीगेटर ऑल ओव्हर इंडियाचे हाडया तितून सॉल्व जातलो प्रॉब्लम हांवें तुका सांगलें फ्रॉम अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन MLA people are having problem only to identify the price. So your minister is responsible, no? Because he is not able to. You ask. You are not asking questions. You are not putting up things properly. आता तुम्ही ODBचो विषय केलो तुम्ही रॉंग बातमी छापून हाडल्या ते सांगता हांव तुमकां तुम्ही पार्शलिटी करता तुम्ही पार्शलिटी करी नाका तुम्ही पळय तुम्ही सारके स्ट्रेट आसपाक जाय कितें तुम्ही घालता ते स्ट्रेट आसपाक जाय वाकडे हितून घाली नाका तेन्ना हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो तुमी म्हाका रेडान दाखयलो आख्खो फूल रेड कितें म्हणून रेडान दाखयलो की हांवें सगळे हें केलां म्हणून आनी आतां जो तर हायकोर्ट तेजेर डिसिजन दिता तुमी कांयच उलयना सगळे उगी आहा एरिया म्हाजी आय एम द MLA ऑफ दॅट एरिया सो तुमी उगी आहा मरे आनी हेराल्ड म्हाजेर नांवान हाडटा न्यूज आख्खो छापून एज इफ आय एम द चेअरमॅन एज इफ आय एम द मिनिस्टर अरे कास्ताचे मरे As an MLA, you should ask this question to your minister. No.
कोणाक खंयच्या मिनिस्टराक टीसीपी मिनिस्टर आहे न्ही सर माझे हय अरे तेन्ना तुम्ही छापून हाडले म्हाजेर मरे आता तुम्ही सगळे उगे आहा मरे तेन्नाचो पर्टिक्युलर ना 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 हांव म्हणना तुम्ही तेचेर हाड म्हणून पूण तुम्ही जी बातमी लिपोवन दवरता न्हू भितर सारकी तेच म्हाका जोक दिसता हो आं आनी स्पेशली दुसऱ्याक टार्गेट करता पळय ते हांव MLA जावन म्हाका टार्गेट ते एरियेचो MLA हांव जबाबदारी हांव घेता आय एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू आर नॉट ब्रिंगींग द रियल न्यूज आउट कित्याक भियेता कोणाक सांगा मरे ना ना तुम्ही भियेता कोणाक काय म्हणटा हांव अरे याला स्कॅड ओनली दॅट इज वाय याला नॉट ब्रिंगिंग इन द न्यूज तुम्ही नाव घेऊ ना कोणाचेच तुम्ही नाव घेऊच ना तुम्ही काय मिनिस्टराकडे उलयना नांवूय घेना तुमकां सगळे आख्खे प्रेस कॉन्फरन्सीन तुमचे रिवायंड करा आनी चॅक करा आम्ही नाव घेऊ तुमकां न्यूज येतलो हांव लिडर ऑपोजिशन आसलो पळय तेन्ना तुमी 2 म्हयन्याचो न्यूज चॅक करा तुमकां न्यूज येतलो सगळो कितें जाल्लें आनी आतां आपूण आमी कितें करतले तो सरकार म्हणून कितें करतले चॅक करा मरे आतां कितें जालें तें हाडा मरे म्हणजे आता ओडीपीचे कन्फ्युजन जाला कोण जबाबदार कोण आता काय उलयना हांव ऐका तुम्ही 5 वर्सां म्हाजी ODP हे आहली विजय सरदेसाय मंत्री आहलो तेणे सायन मारल्या तुमी विचारला ताका ना चेअरमॅन हांव आहलो 2 ODP हांव बेश्टो सादो मेंबर आहलो कमिटीचेर आरपोराची केली पार्राची केली वी हॅड टू फायट टू पुट थिंग्स इन रिमूव थिंग्स वीच वर नॉट सपोज टू बी डन आमी झगडून सारके केल्ले वी आर हियर फॉर आवर पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर